आजच्या पत्रकार परिषदेक स्वागत करता आणि आज बलराम शिक्षण संस्था आणि आचार्य अकॅडमी हांच्या माध्यमांतल्यान जे एडवान्स आमी JEE मेन्स आनी नीट हाचे खातीर जे परमनंट कोचिंग सेंटर आमी सुरू केला ताचे संदर्भात तुमकां म्हायती दिवप आणि संपूर्ण काणकोणांतल्या जनतेक काणकोणच्या विद्यार्थ्यांक सगळ्यांक एक माहिती मेळची म्हणून आज आमी प्रेस कॉन्फरन्स माध्यमांनी सगळे डिटेलिंग करता। फाटल्या वर्साक आमी आचार्य अकॅडमी ही पुण्यातली आणि ताजे कडेन आमी टायअप करून बलराम शिक्षण संस्थेन की ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे समस्या ओळखून म्हणजे काणकोण सारख्या दुर्गम भागाच्या समस्या ओळखून की जे भुरगे दोतोर जावपाक सोदता, जे भुरगे IITन जावपाक सोदता, जे भुरगे NITन जावपाक सोदता, जे इंजिनियरींग किंवा बाकी मेडिकल हातूंतल्यान जे फुडें वचपाक सोदता तांकां नीट किंवा JEE मेन्स क्लियर केल्या शिवाय ते फुडें वचूंक शकना आणि स्वताक हें आमी आमच्या भुरग्यां वयल्यान आमी पळयल्लें आसा आणि एकंदर त्यो परिस्थिती त्या भागांतल्यो सगळ्यो आमकां खबर आसा। म्हणून बलराम शिक्षण संस्थेन एक मोठें पावल मारिल्लें आसा, फाटल्या वर्सांतल्यान सुरू केल्लें आणि जी पुण्या बेज अशा प्रकारची आचार्य अकॅडमी हांच्या कडेन टायप करून आमी की परमनंट अशा प्रकारचें एक सेंटर बलराम रेजिडेन्शियल हायस्कूल बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आमी सुरू केल्लें आसा आणि ते सुरू करता आसतनाच म्हाका सांगपाक आनंद जाता की गोंयांतलें पयलें अशा तरेचे एक निवासी पद्दतीचे कोचिंग इन्स्टिट्यूट जे आसा न्ही की अकॅडमीच्या माध्यमांतल्यान आमी सुरू करून ग्रामीण भागांतल्या जे विद्यार्थी आसा तांच्यो समस्या वळखून की एखादो 70चो भुरगो आसतलो, एखादो धारबांदोडचो भुरगो आसतलो, एखादो सांग्यावालो भुरगो आसतलो, एखादो काणकोण सारको भुरगो आसतलो, ताका मडगांव सारक्या शहरांक किंवा पणजे सारक्या शहरांक किंवा पुण्या सारक्या शहरांक आयली शिवाय किंवा हे अशा प्रकारचे कोचिंग ते घेवंकूच शकना आणि एक तर तांकां म्हणजे ते घरा पासून जर आपलें शिक्षण घेतलें आसत जर जायत जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाक तांकां सादारणशे दिसाक 3 तास वता आणि 3 तास ट्रॅव्हलिंगाक वचून आणि थकल्या उपरांत जो आसा न्ही तो ह्या कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामीक ज्या तरेन तो प्रिपरेशन करपाक जाय तो करूंक शकना आणि ह्या सगळ्या गजालीचो एक गंभीर विचार करून जे आसा न्ही की आमी फाटल्या वर्सांतल्यान की आचार्य अकॅडमीच्या माध्यमांतल्यान रेजिडेन्शियल पद्दतीचें की आमी कोचिंग सेंटर सुरू केलें आणि सुरू करता आसतनाच आमी की अनेक प्रकारचे विशय म्हणजे ज्यो फॅकल्टी आसात त्यो प्रामुख्यान फाटल्या वर्सांतल्यान पुण्यांतल्यो मुंबईंतल्यो फॅकल्टी आसात म्हणजे हांगा लोकल फॅकल्टी ना की जे ज्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटाक तांणी काय जाण NITन घेतले आसता, उच्च शिक्षीत आसा अशा तरेच्यो फॅकल्टी आणि तांचो परफॉर्मन्स आसा न्ही की राष्ट्रीय लेवलाचेर ज्या कॉम्पिटिशनाक पात्र अशा प्रकारचे त्या आचार्य अकॅडमीचो परफॉर्मन्स आसा तो आमी पळोवंक शकतलो। अशा पद्दतीन काणकोणच्या भुरग्यांचो किंवा गोंयभराच्या ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांचो विचार करून आमी हे अकॅडमीच्या माध्यमांतल्यान आसा नीट किंवा JEE मेन्स हाजे एडवान्स कोचिंग दिवपाच्या दृश्टीन प्रयत्न सुरू केलो आणि आज आमी काणकोणच्या ज्या भुरग्यांक अपील करता की अकॅडमीन आमी ठरलें आसा की हांगा 2 प्रकारचे विशय आसा। एक प्रकार की आमी जे ट्रायबल जे भुरगे आसा ट्रायबल वेलफेअर खात्याच्या माध्यमांतल्यान की भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजना ह्या योजने अंतर्गत की 3 लाख रुपया पर्यंत जी 2 वर्सांची फी आसा ती ट्रायबल भुरग्यां खातीर जी आसा न्ही ती सरकारान ट्रायबल खात्याच्यान शिथील केल्ली आसा की ताजो तांकां बेनिफीट मेळटलोच आणि म्हणून ह्या बरोबरच की काणकोणचे जनरल किंवा गोंयभरांतले जनरल भुरगे तांकां डिप्रायव जावची न्ही तांकांय आमी मदत करची त्या दृश्टीकोनांतल्यान की अकॅडमींत आमी एक अशा प्रकारचो निर्णय घेतलो की ह्या सगळ्या म्हणजे जे टिचींग फॅकल्टी आसात बाकीचे ज्यो स्थिती आसा ते आमकां खबर आसा कोचिंग इन्स्टिट्यूटाची खर्चूय तसो खूब मोठो आसा आणि त्यामुळे आमी की दोगूय जाणांनी ठरयलें की जनरल जे भुरगे आसा की ताजी फी आसा की आमी जी
2 वर्सांची फी आसा 3 लाख रुपया आसता. ती 2 वर्सांची फी आसा की आमकां जनरल भुरग्यां खातीर 1 लाख रुपया म्हणजे वर्साक 50,000 रुपया फी आकारली आसा. आनी जेणे करून गांवांतल्या जो शिकपी भुरगो आसा, ग्रामीण भागांतलो शिकपी भुरगो आसा, ताका मदत मेळची अशा प्रकारचो विशय अकॅडमीन जे आसा न्ही केल्लो आसा. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणटा तो की जे भुरगे की रावन शिकपाक सोदता तांकां सुसज्ज अशें म्हणजे तांकां रावपाची वेवस्था, तांकां जेवणाची वेवस्था आनी जेणे करून जे आसा न्ही की सांगे आसतले, नेत्रावळी आसतलो, काणकोण भागांत भुरगे आसा ते खूब वेळ पर्यंत जे आसा न्ही की आमकां हांगा आपलो अभ्यासक्रम जो आसा तो करूं शकतले. आमचे जे टीचर आसात किंवा आमचे नॉन टिचींग स्टाफ आसा की आमचे टीचर जे आसा न्ही की आमचे हायर सेकंडरीत जे आसा न्ही इंटिग्रेटेड आसले कारणान सादारणशी सकाळी 8:30 ते 4:30 वरां पर्यंत चलता. आणि त्यानंतर आमचे नॉन टिचींग स्टाफ म्हणजे 1 वराचो गॅप घेवन जसो न्ही परत आमचे नॉन टिचींग स्टाफ तांकां मदत करता. आणि त्यानंतर 6 ते 8 पर्यंत जे आसा 6 ते 11 पर्यंत जे आसा न्ही जे रातचे पर्यंत 8 ते 11 पर्यंत जे आसा न्ही रातचे भुरगे जे अभ्यास करपाक सोदता तांच्या खातीर जे आसा न्ही की एक लक्ष दिवपा खातीर आमचे स्टाफ काम करता. आनी जेणे करून जे आसा की आमच्या ह्या सगळ्या ग्रामीण भागांतल्या भुरग्यांक जे आसा न्ही एज्युकेशना संदर्भांतले पूर्ण सहकार्य करपाच्या दृश्टिकोनातून बलराम शिक्षण संस्था आणि आचार्य अकॅडमींतल्यान हे सगळे प्रयत्न सुरू केले आसात. आणि त्यामुळे परत एकदा काणकोणचे आमचे जे अनेक जण जे प्रश्न लोक आमकां विचारता इतल्या खातीरच की एखादो भुरगो रावपाक सोदिना म्हणजे ताका रेजिडेन्शियल रावपाची तयारी नासत जर जायत न्ही ह्या वर्सांतल्यान की चावडी टू आमचे रेजिडेन्शियल स्कूल पर्यंत जे आसा न्ही की भुरग्यांक म्हणजे सकाळी व्हरपाची आनी सांजे पर्यंत पावपाची वेवस्था म्हणजे 4:30 उपरांत जे हायर सेकंडरी सुटली उपरांत जे आसा न्ही तांकां हाडपाची आनी व्हरपाची वेवस्था की बलराम शिक्षण संस्थेन केल्ली आसा. जेणे करून त्याय पालक भुरग्यांक जे आसा ताचो बेनिफीट मेळचो म्हणून काणकोण भागांतले जे आमचे विद्यार्थी आसा की तांकां आमी अपील करता. आमी काल पासून जे आसा न्ही रितसर जे आसा न्ही म्हणजे ह्या दुसऱ्या वर्साचो ॲडमिशन घेवन तें काम सुरू जाल्लें आसा. आनी त्यामुळे अकॅडमीचे आमचे सर्वेसर्वा ज्ञानेश्वर मुटकळे आनी सगळ्यांक सांगलें आसा की जनरल कॅटेगरीचे पयले 40 जे भुरगे आसा तांचे खातीर जे आसा न्ही फी आमी रिलॅक्स करतले आनी रिलॅक्स करून जे आसा न्ही ती 3 लाखां फी 1 लाखाचेर हाडली आसा की ताजो एडवांटेज आसा काणकोणच्या ज्या भुरग्यांनी घेवचो. आनी अशा प्रकारचे जे कांय गजाली आसा त्यो संपूर्ण पालकां समोर विद्यार्थ्यां समोर वच्ची आनी जेणे करून जे आसा न्ही की काणकोणांतल्या अशा तरेचे फॅसिलिटी बलराम शिक्षण संस्थेन सुरू केल्ले आसा की त्या फॅसिलिटीचो पूर्ण फायदो आसा न्ही तो भुरग्यांनी घेवचो. आनी विशेश करून ट्रायबल भुरग्यांक म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजनेच्या अंतर्गत 3 लाख रुपया आमी ह्या सगळ्या भुरग्यांक शिथील केल्ले आसा. आनी तातूंतल्यान फक्त केवळ आमच्या ह्या वर्सा खातीर जे आसा न्ही 100 भुरग्यांची वेवस्थे खातीर आमी करता. फक्त आमी 100 भुरग्यांक दितले. आनी लक्ष्य सिद्धी योजनेच्या अंतर्गत जे आसा न्ही की सरकारान जे आसा न्ही 300 भुरग्यांचें प्रोविजन केल्लें आसा की त्यामुळे ज्या भुरग्यांक अशा निवासी पद्दतीन रावन शिकपाचे शांतपणे म्हणजे अशें वातावरणांत शिकपाची तयारी आसा तांणी जितले बेगीन तांणी फर्स्ट कम फर्स्ट ह्या बेजाचेर आमी सुरवात केली आसा. म्हणजे आज पासून ते क्लासीस सुरू जाल्ले आसा आनी फाल्यां परवां म्हणजे फुडल्या 15 दिसां नंतर आमी आमची ॲडमिशन बाकी सगळे क्लोज करतले. आनी त्यामुळे सगळ्यांक प्रेरीत करता की विशेष करून ह्या सगळ्या फॅसिलिटीचो तुमी सगळ्यांनी म्हणजे पालकांनी विद्यार्थ्यांनी फायदो घेवचो अशा प्रकारची एक विनंती करता. आज सगळं आम्ही स्टार्ट केला. आज 15 100 भुरग्यांक तुम्ही प्रोविजन केलं म्हणटा ह्या वर्साक आनी दुसऱ्या वर्सान म्हणटा की 300 भुरग्यांचे प्रोविजन आसा. 300 भुरग्यां ते गोवा पूण ह्या वर्सा तुमी हांगा कितले ॲडमिशन आम्ही फक्त 100 घेतले. आमची कॅपॅसिटी एसटी कितले आसतले आनी जनरल कितले आसतले म्हणून आम्ही एसटी 60 आणि जनरल आम्ही 40. बरें दुसरी गजाल अशी आसा की तुमी म्हणजे एसटीच्या लोकांक भुरग्यां खातीर 3 लाख रुपया हे केले म्हणल्यार आनी जनरला खातीर 2 लाख अशें. जनरला खातीर स्कीम ना. अच्छा. फक्त स्कीम आसा ती ट्रायबल भुरग्यां खातीर की भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी योजने अंतर्गत जे आसा न्ही की 2 वर्सांची 3 लाख फी आसा की सरकार ट्रायबल वेलफेअर खातें तांकां रिएम्बर्स करता. आनी अशा तरेचे गोंय भरांतल्या भुरग्यां खातीर 300 भुरग्यां खातीर आमी तरतूद केली. ह्या वर्सा फक्त 100 भुरग्यांचे प्रोविजन केलें आसतलें. आमी 300 भुरग्यांची तरतूद केल्ली आसा. आनी 300 भुरग्यांतले
गोंयभरांतले जी इन्स्टिट्यूट आसा म्हणजे अशा प्रकारे कोचिंग तो खंयच्याय इन्स्टिट्यूटाक भाग घेवंक शकता ती एडमिशन घेवंक शकता. फक्त आमी आचार्य अकॅडमी आणि बलराम शिक्षण संस्थेन जे आसा न्ही की ह्या वर्सा फक्त आमी 100 भुरग्यांची तरतूद आमी करता आनी तातूंतले म्हणजे आमी म्हणजे 60 भुरगीं आसा न्ही ती म्हणजे ट्रायबल भुरगीं आनी आमी पयले 40 जी भुरगीं आसा जनरलांतली म्हणजे जनरल भुरग्यांक सुद्दां ते हाका ताजो फायदो मेळपाक जाय म्हणून ताणें आचार्य अकॅडमीचे सर्वेसर्वा आमचे ज्ञानेश्वर मुटकुळे सर जो आसा न्ही ताणें लास्ट वर्सा चुकून आमचे कडेन टायप करून सुरू केल्लें आसा. त्यामुळे जनरल जी कॅटेगरीचे भुरगे आसा पयल्या 40 भुरग्यांक जे आसा न्ही की ताणें 3 लाखांची फी ऑलमोस्ट ताची फी कितली आसा 3 लाख रुपया दोन्ही वर्सांची म्हणजे अकॅडमीची आणि ती अकॅडमीची फी की जनरल भुरग्यां खातीर आसा ती 3 लाखां वयल्यान ती ताणें वर्साक 1.5 लाख पडटा तो 1.5 लाख वर्साक 50,000 रुपया प्रमाणे 50,000 रुपयान ताणें हें केल्लें आसा म्हणजे रिलॅक्सेशन केल्लें आसा आनी तातूंतल्यान जनरल भुरग्यांक सुद्दां ताजो फायदो मेळचो आनी त्यामुळे आमी आनी ताजे फुडें वचून जे आसा न्ही की काणकोणची भुरगीं आसात जे भुरगे म्हणजे चावडेर साकून जर तांकां कांय जाणांचे रावपाक नाका म्हणजे पालकांक सुद्दां सिंगल भुरगे आसा म्हणून आमी ह्या वर्सांतल्यान की चावडी टू आदर्श ग्राम पर्यंत आसा न्ही की सकाळी 8:30 ते आमचे हायर सेकंडरी की 4:30 पर्यंत चलता की त्या भुरग्यांक तांकां आमी डिरेक्शन दिवन की तांकां ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी आमी बलराम शिक्षण संस्थे करतले अशा प्रकारचे आमी तरतूद आमी आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्ली आसा. आमचे हायर सेकंडरी आसा 4:30 ते 8:30 ते 4:30 आनी ह्या हातूंत जो 12वेचो पोर्शन आनी हाजे जेई मेन्स आनी नीट हाजो अभ्यासक्रम जो आसा सायमल्टेनियस जाता इंटिग्रेटेड सगळ्या बरोबर दोन्ही बरोबर जातले. जेका जर चड वर ताका प्रॅक्टीस करपाचें आसा आनी अभ्यास करपाचो आसा जर जायत न्ही सेल्फ स्टडी करपाक आसा जर जायत न्ही तो हॉस्टेलान रावन ज्या जाग्याचेर ताका हॉस्टेल आसतलें आमचे लायब्ररी आसतले हांगा तो बसून जो आसा न्ही शांतपणे जो आसा बसून तो अभ्यास करूं शकता की त्यामुळे तो वेळ ताका म्हणजे ताका रावपाची न्हिदपाची सगळी बरी वेवस्था आनी ताका जेवणा खाणाची वेवस्था हे सगळे वेवस्था आसा की बलराम शिक्षण संस्थेंतल्यान जे आमचे रुटीन जे चालू आसा त्या रुटीन हाका तो पार्टिसिपेट जावपाक शकता. सर तुमी म्हणा की कालच्यान स्टार्ट केलें एडमिशन ओके आतां पर्यंत कितले जाले आसतले? पळय कालच्यान आमी एडमिशन आयच्यान आमी क्लासीस सुरू जाले म्हणजे आज कालचे एका दिसाचे तारखार आज आमी 15 भुरग्यांतल्यान सुरू जाले आमचे. खूप सुंदर आणि आता आमचा जो रिझल्ट आहे 99% निघालेला आहे. सो अमंग आर 300 स्टुडंट्स आमचे त्याच्यातले 100 स्टुडंट्स हॅव गॉट 98% अँड अबव. सो इट्स तुम्ही कोणता वंडरफुल. सब्जेक्ट कोणता? No, I don't. मॅनेजमेंट I am into counseling and management. So I counsel students and I manage faculties, the branch. सरांचं म्हणणं आहे की काणकोणमध्ये नॉर्मली काय शिक्षणासाठी लोक डायव्हर्ट होत होते दुसरीकडे ते थांबायला पाहिजे ते थांबेल का तुम्हाला काय वाटतं? माझा सर्वे असं झालं आहे की इथून मडगावला मायग्रेट होत आहेत मुलं. वाय? बिकॉज युअर बेटर एज्युकेशन क्वालिटी इज नॉट प्रोव्हाइडेड. सो दे आर शिफ्टिंग, दे आर मायग्रेटिंग टू मडगाव और पणजी. So if we create an education hub over here where they study, stay and succeed, so it will be a great opportunity I feel. And त्यांचा नक्कीच मायग्रेशन थांबेल आणि जे पंजिमवाले आहेत मडगाववाले आहेत ते पण इथे येऊन स्टे करू शकतात. आत्ता आमचा एक स्टुडंट आहे नवीनच तर तो मडगावला होता आणि ही हॅज रिसेंटली शिफ्टेड टू आर सेकंडरी हायस्कूल. सो आता तो शिफ्ट दिसून येतो आहे फ्रॉम सिटी टू अ प्लेस वेअर दे कॅन ॲक्च्युली study in peace and a better education where they have provided. मुलामध्ये कॉन्फिडन्स कसं वाटतंय तुम्हाला? आहे, चांगलं आहे. म्हणजे जिथपर्यंत या ब्रांचपासून मी बघितलं आहे त्यावर एक 50-60% ते आता 80% गेलेले आहेत. आणि वॉट आय फील की त्यांना लहानपणापासून तेवढं एक ते अपब्रिंगिंग इज डिफरंट. सो दॅट्स फॉर शुअर. बट आमचे जे टीचर्स आहेत आणि स्कूलचे आणि कोचिंगचे तर त्यांना खूप त्यांचा कॉन्फिडन्स बूस्ट झालेला आहे. सो डेफिनेटली मला तरी असं वाटतं की आता नेक्स्ट इयर खूप चांगला रिझल्ट येईल. मॅडम जनरल एज्युकेशनपेक्षा ही जी परीक्षा आहे ती वेगळ्या पद्धतीची आहे. हो, अगदी. ओके त्यामुळे पहिल्या याच्यात प्रयोगात
मुलं तुम्हाला कसा आहे प्रतिसाद देतात म्हणजे बरं आहे का मुलाकडनं काय प्रतिसाद मिळतो ग्रास्पिंग पॉवरच्या बाबतीत वगैरे इकडच्या स्पेसिफिकली पर्टिक्युलरली ग्रामीण या भागातील लोकांचं मी तर म्हणेल की एक अवेअरनेस अजून जास्त पाहिजे आणि वी हॅव फाउंडेशन कोचेस म्हणजे 8th स्टँडर्डपासून समजते अभ्यास करतायत तर अजून खूप चांगलं ग्रास्पिंग पॉवर असेल त्यांचं आणि अजून अवेअरनेस पॅरेंट्समध्ये पाहिजे आणि स्टुडंट्समध्ये पण की खूप अवेअरनेस गरजेचं आहे वॉट आय फील की त्यांना अवेअरनेस नाही आहे एवढं की आपण खूप काय करू शकतो बट ॲज गोवा इज गॉड गिफ्टेड प्लेस आहे टुरिझम आहे सो लॉट ऑफ थिंग्स आहे पण मी तेच सांगेल की सरांचं एवढं ड्रीम आहे की ते अवेअर होऊ दे पुढे जाऊ दे शिकू दे आणि एन्व्हायरमेंटसाठी टुरिझमसाठी वेन दे बिकम अ इंजिनियर डॉक्टर दे कॅन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स अहेड अवेअरनेसच्या बाबतीत तुमचं म्हणणं बरोबर आहे पण तुम्हाला नाही का वाटत की ज्या शाळा आहेत हो. ज्या ठिकाणी त्या शिकतात तिथं जाऊन अवेअरनेस केलं तर बरं नाही का होणार अगदी गरजेचं आहे Yes. तसा तुमचा प्रयत्न चालू आहे का हो चालू आहे सो इवन मी पर्सनली स्कूल्समध्ये जाऊन अवेअरनेस केलेलं आहे 2024मध्ये पण मी इथे आले होते तर माझे सेशन्स 20 स्कूल्स अँड कॉलेजेसमध्ये झाले होते सो आहे अवेअरनेस वी हॅव टू अवेअर फर्स्ट स्टेप तर मला तेच वाटतं की अवेअरनेस इज द फर्स्ट स्टेप की त्यांचा तो बीज गरजेचा आहे आणि तो पेरेंट्सकडून आता हाँ आणि आप लोग फेस है उसका जो है ना वी कैन से द पावर है आपके पास वो अवेयरनेस सही तरीके से पहुंचाना इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टंट बेस्ट ऑफ लक गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्यान रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.